सोनवार मार्चाची 8 तारीख 2025 भागवत जियाव देवाचो समर्पण मुखेल मोल तुमकां उणें करून मुखेल्ल्यांक जेवंक दिशात आनी हाल उपद्रे भोगतल्यांच्या गरजांक पावशात जाल्यार येळाक घातात. आयज आमी देवाचो 7 जिवांची परब मनयता. ताणें हॉस्पिटाले ही संस्था घडली. पिडेस्तांचो परामर्श करतात त्या म्हत्वाची भावाची ही संस्था जावन आसा. देवाचो 7 जिवान आपले जिवीत दुबळ्याची आनी पिडेस्तांची सेवेक भेटयली. तुमच्या बऱ्या करण्या वरवीं सगळीं बरेपणां तुमकां फावो जातली म्हूण सर्वेस्पोर इजायास प्रवाद्या वरवीं आस्वासन दिता. हें आमकां पयले वचपाक मेळटा. शिव वर्तमानांत जेजू दोन वसुंका लेवीक आपल्या फाटल्यान येवंक सांगता आनी सगळें सोडून तो जेजू फाटल्यान वेता. गरिबांक, पातक्यांक, पिडेवतांक, अशोक्तांक, जिवितांत सांडलेल्यांक, निराशी जाल्ल्यांक, वाटसुल्यांक जेजू सदांच लागीं आसता. कितलीं जाण आमची भाव भयणां सोबार तरेची गरीबसाण भोगता. घडटा आसतना पर्यंत असल्या गरिबां पासून हांवें कांयच करूंक ना. जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्यान एकल्याक जे तुमी केले ते तुमी म्हाकाच केले. जेजूचो उपकार दुबल्या सोने पळोवया. देवाच्या मोगाच्या बोडांत 7 जिवां पिडेस्तांच्या दुबल्याच्या कश्टा दुखांत वाटेली जावन तांची चाकरी करूंक पावलो. आमकांय आमच्या भावा भयणांच्या मोगान चाकरी करूंक फावो कर म्हूण देवाचो 7 जिवांचे विनोदीन बापाचो आधार मागुया. म्हजो थाराव म्हज्या वाड्यांत, गांवांत आनी फिगर्जेंत तरेतरेची गरीबसाण भोगतल्यांक मागीन आसतना आदार दिवंक